नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या अपडेटीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. किती चल्लां गोंयभर हाजी अपडेट घेवन आमी तुमचे म्हऱ्या येतात. आनी आज हांव सुरवात करतां ती वास्को सावन. इतल्याच कारणा खातीर कारण आज वास्को एक अशी डेथ जाल्या जो मनीस कोवीड हॉस्पिटलांत आशिल्लो, ताका डिस्चार्ज केलो, थंयच्यान तो एमपीटीच्या कोवीड सेंटराक गेलो आनी थंय ताका मरण आयलें. नेमकें जालें कितें, कित्याक जालें हाचे विशीं जाणून घेवया. विक्रम आसा आमचे बरोबर वास्को सावन. विक्रम, कितें आहा वास्कोचे अपडेट? सुरवात त्या डेथ जी न्यूज जाल्या ताजे वयल्यान करया आनी मागीर बाकीचे अपडेट घेवया. गो हेड. सर आयकूंक येता? हय, गो हेड. सर आयज सकाळी सुमार 10:30 सुमार एक न्यूज अशी आयली की एक 65 वर्साचो एक मनीस जो आसा, बेसिकली तशें आयकूंक येता इज फ्रॉम सडा, आनी ताका मरण पावलें एमपीटी कोवीड केअर सेंटर. इतले दीस आमी जे आयकताले वी वर लिसनिंग डेथ्स फ्रॉम ईएसआय, थोडे जीएमसी आनी थोडे चिखले कॉटेज हॉस्पिटल, पूण हे एक मरण जालें. इट वॉज सरप्रायझिंग बिकॉज कोविड केअरान चडशे असिम्टोमॅटिक पेशंट आसता, आनी जेन्ना थंय एक मरण जाता म्हणजे इट वॉज फर्स्ट वॉन्टिंग टू नो की इफ यू सिम्टोमॅटिक की असिम्टोमॅटिक. जेन्ना खबर काडली सर ते थोडे सुत्रांनी अशें सांगलें की तो मनीस जो आसा ही वॉज एडमिटेड टू मडगांव ईएसआय कोविड हॉस्पिटल जे आसा थंय तांकां एडमिट केल्लो, आनी ही वॉज डिस्चार्ज म्हणजे शिफ्टेड टू काल सुमार काडला. राती तो बाकीच्या पेशंटाक उडयला बी, जेवलाय बी, बट टुडे इन द मॉर्निंग ही एक्सपायर्ड. हिज एज इज अराउंड 65 years. आनी बाकीचे डिटेल्स आमी काडपाक सोदताले, पूण सद्याक तर ताजे कांय क्लॅरिटी येना बिकॉज नोबडी इज वॉन्टिंग टू टॉक ऑन दीस. आतां जालां कितें सर की कोविड केअर सेंटर जे आसता इज मेंट फॉर असिम्टोमॅटिक पेशंट. जेन्ना थंय एक मरण पावता, सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू नो की ताका कोविड सेंटरान जरी तो मेला जाल्यार वाय वॉज ही डिस्चार्ज फ्रॉम दी कोविड हॉस्पिटल इन दी फर्स्ट प्लेस. म्हणजे ताका जरी हॉस्पिटलायझेशन गरज आशिल्ली जाल्यार वाय वॉज ही गॉट टू द कोविड केअर सेंटर. इफ ही वॉज नॉट फीलिंग वेल देन ही कुड हॅव रिमेन्ड इन द ईएसआय हॉस्पिटल मे बी फॉर अ फ्यू. कसो पावलो, कित्याक डिस्चार्ज केलो, ऑन वॉट ग्राउंड्स वॉज ही डिस्चार्ज, आनी तो कसो लास्टाक मरणाक पावलो, वॉट वॉज द रिझन. म्हणजे वेदर ही हॅड एनी अदर एलिमेंट्स, काय सम एलिमेंट्स विच वर म्हणजे इग्नोर्ड, काय खंय तरी चुकलो आसतलें अशें लोकांच्या मनान एक प्रश्न पडला. दिस इज अबाउट द डेथ ऑफ वास्को. दुसरी गजाल म्हणटा ती सर हांगा सद्याक जोराचेर अजुनी बोवाळ चालू आसा. आयज सुद्दां जेन्ना आमी जुवारी नगर गेल्ले there are about 500 people there. They are straight away saying ki the government has failed miserably. म्हणजे टेस्टिंग जायना, कंटेनमेंट झोन करून दवरला तर तांकां जेवण मेळना, टेस्टिंग मेळना, क्लॅरिटी ना. तांचे म्हणणें आसा की गव्हर्मेंटा कडेन जरी सी दे डोंट वॉन्ट टू ब्लेम दी गव्हर्मेंट, पूण गव्हर्मेंटाक जरी चड बर्डन आसा, जरी कोविड सेंटर ना, दे आर सेइंग की आतां जुवारी जे एग्रोकेमिकल्स लिमिटेड कंपनी आहा तांच्यांनी आपल्या मनशांक घालून प्रायव्हेट टेस्टिंग केली, कोविड केअर सेंटरान तांकां दवरलं, सगळ्यांक क्लियर करून तांकां भायर काडलो. तशें म्हणटा ते गव्हर्मेंटान जावं प्रत्येक आमदारान जावं प्रत्येक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हान आपल्या सायडीन सर्व भोंवतणीचे जे इंडस्ट्रीज आसा तांकां घट धरून एक सीएसआराच्या अंडर एक प्रायव्हेट लॅब तरी घेवची आनी थंयच्या लोकांचे मास टेस्टिंग करचें. म्हणजे थोडे गव्हर्मेंट करतले, थोडे प्रायव्हेट करतले. अंडर सीएसआर एनी कंपनी इज विलिंग टू म्हणजे कम फॉरवर्ड, आनी अशें प्रायव्हेट लोकांक धरून तरी टेस्टिंग करून एटलीस्ट रिझल्ट तरी कळचो की कितले पॉझिटिव्ह आसा, आनी ताजे मागीर तो झोन क्लियर करूंक मेळटा. जुवारी नगर जे एरिया सायडीन सगळे वेर्ना इंडस्ट्रीज आसा, जुवारी एग्रोकेमिकल्स कंपनी आसा, तांचे सीएसआराच्या अंडर तरी ते टेस्टिंग करचे अशी लोकांची मागणी आसा. कित्याक ते तांचे म्हणणें आसा की टेस्टिंगूच जावंक ना, आनी आमी आतां 1.5 म्हयनो जालो भितर उरल्या, आमकां म्हयन्यान एक फावट जेवण येता, टेस्टिंगूय जायना आनी आमकां क्लॅरिटीय मेळना, ताका लागून आमी भितर उरल्या. तिसरी गजाल म्हणटा ते आमी आतां वेलसांव गेल्ले. वेलसांव पंचायतीन सर आयज जायते फावट जे पेशंट आसा तांकां लोक इग्नोर करता, जावं तांकां लोक भिवून धांवता. कोणी जरी पॉझिटिव्ह जालो जाल्यार ताका हॉस्पिटल व्हरसर तांकां गांवच्या लोकांक धाड जायना. सो तांच्यानी आतां एक असो अवेरनेस प्रोग्राम केला की असले कितें जरी घडटा जाल्यार कितें करपाचें. तांचें म्हणणें आसा की कोविड कॅनॉट बी अवॉयडेड. आतां ते दीस गेले जेन्ना आमी चिंतताले की आमकां कोविड जावचो ना, येवचो ना. सो तांचें आतां म्हणणें आसा की आतां कोविड तुमकां येतलो, केन्ना येतलो तो सांगूंक जायना, आनी सगळ्यांनी तयारी करून रावपाची. असो एक अवेरनेस प्रोग्राम सद्याक मोरमुगांव हातूंत चलता सर. एज फार एज द केसीस आर कन्सर्न, जायत्या जाग्यार पॉझिटिव्ह केसी येवपाक लागल्या, अँड एज पर आवर नॉलेज वी आर स्टील ऑन दी हायेस्ट नंबर ऑफ केसीस हेल्थ बुलेटिनाच्या हिशोबान. पूण सद्याक तरी कितें आसा, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज टेकिंग अटमोस्ट केअर. लोकांनी मातशी काळजी घेवची, आनी अशे अवेरनेस प्रोग्राम जरी जायत आनी प्रत्येक
जसे आमचे एक वॉर्ड पंचायत आमचे एक वॉर्ड काउन्सिलर आसा यतीन दामुर्लेकर ताच्या वॉर्डान सर हांव ताजेक उलयतालो आयज देर वर अबाउट 48 केसीस तांच्यांनी सर ते सगळे अवेअरनेस करून लोकांक भितर दवरून येस कॉपरेट विथ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड फ्रॉम 48 नाव इन हीज वॉर्ड केसेस हॅव कम डाऊन टू 0 आणि तांची जी एरिया सील केली तेही तांच्यांनी ओपन केले. सो प्रत्येक पंचायतच्या पंच मेंबर जावन प्रत्येक म्युनिसिपालिटी जर वॉर्ड काउन्सिलर जो आसा तांच्यांनी आनी लोकांनी मिळून समज एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन आसा बर्डन कमी केलें जाल्यार म्हाका दिसता वी कॅन कम आउट ऑफ दिस अँड दिस इज द सिच्युएशन इन मोर्मुगांव. म्हणजे सद्याक तर आमकां कांय उपाय ना. we cannot do anything else but fight the COVID. This is the situation in Vasco. थँक्स अ लॉट विक्रम. आमचे महेश गाडी आमचो सिनियर रिपोर्टर जॉईन झाला. हेल्थाची अपडेट, तिसवाडीची अपडेट आणि त्याच बरोबर गव्हर्नमेंटाच्या लेवलाचेर आज काही गजाली जाल्यात त्यो अपडेट्स घेऊया आणि मुखार या. महेश, कितें आयची अपडेट? हांव सेक्रेटरिएटान आसा, TCPची मिटींग आसा म्हणून. आयज तशी हेल्थाची व्हडलीशी अपडेट ना पणजे भितर. पयलीं सांगता सकाळी कितें जालें, सकाळी आयज गोविंद गावडे जो कॉर्पोरेशन मिनिस्टर आहा ताची मिटींग जाली CMA वांगडा. सो ताका आमी शुगर केन फॅक्टरीचे जे लोक शुगर केन फार्मर जे लोक स्ट्रायकार बशिल्ले हंगर स्ट्रायकार ताचेर विचारले. सो ताणें सांगलें की तेंचो जो पेंडींग ड्यू आसा तो 5 to 7 ऑगस्ट मेरेन तेंचो पे करपाक येतलो. सुमार मोर दॅन 5 crores आहा तो, 7 कोटीच्या घरान आसतलो तो. सो पेंडींग ड्यू तेंचो दिवपाक येतलो. दुसरें म्हणजे तेंची आनी एक मागणी आशिल्ली की तेंचो जो शुगर केन जे प्रोड्यूस करता ताचे कशें कितें काय म्हणून, कित्याक फॅक्टरी तर बंद आसतली म्हणून. सो तेणें अशें सांगलें की तो लास्ट टायम आमी जसो घेतिल्लो तोच ह्या फावटी घेवपाक येतलो म्हणून. दुसरी मिटींग जाली ती फिशरीज डिपार्टमेंटा वांगडा. तेन्ना फिशरीज मिनिस्टर आशिल्ले तेंचे कडेन फिलीप नेरी. सो आतां फिशींग सिजन स्टार्ट जावपाचो आहा. सो त्या खातीर नवीन SOP फिशरमॅनां खातीर काडचे येतले, कित्याक कोविडा खातीर जे कोण लेबर भायल्यान हाडटा जावं आनी कितें सो तेंचे म्हणजे म्हाका दिसता इट सेक्रेटरिएट आनी सेक्रेटरिएटा कडेन रेंजीचो प्रॉब्लेम खूब आसा. हांव थंयच्यान मुखार वता मडगांव. सावयो डायस आमचे बरोबर. सावयो, मडगांवची अपडेट कितें आनी जी वास्को डेथ जाली ताजे विशीं कितें चड आयकूंक आयला काय कितें? सर तेजे बद्दल आमकां कांय इन्फॉर्मेशन एक्झॅक्टली मेळना सर, कित्याक डॉक्टर आयरा आय वॉज कॉलिंग बट आय थिंक शी वॉज बिझी, फोन घेवंक ना. सर अदर इशू इज दॅट टुडे दिगंबर कामत हॅज टेकन अ प्रेस कॉन्फरन्स. कित्याक सर आयज मारगांव 7 केसीस मेळ्ळे, पूण हे टेस्ट सर न्हू 5-6 दीस पयलीं केलेले. सो तेणें प्रेस गव्हर्मेंटाक क्रिटिसायज केलो की टेस्ट जायनाय बी आनी टेस्ट जे जातात तांचो रिजल्ट 7-8 दिसांनी येता. मोठो जो स्वॅब काडलेलो आसा न्हू तो कितलो दीस वॅलीड आसता बाबा टेस्ट करपाक? 8 दीस 7 दीस म्हणल्यार रोगोच काडलें बाबा विदीन 24 hours ताजो रिजल्ट दिवपा जाय. सो रिजल्ट हे करून ताजो टेस्ट दिवपा जाय. पूण हिंगा कितें जाता सर, हिंगा 7-8 दीस रिजल्टूय येना. तेणें गव्हर्मेंटा लागीं मागला जाता जाल्यार विदीन 24 hours तरी सगळ्यांचो रिपोर्ट आउट करचो. हे भाशेन कितें जाता लोकांक फियर आहा न्हू तो वयतलो म्हणजे रोखडो टेस्ट मेळ्ळो. आतां तो म्हणटा 7-8 दीस मेळ्ळ्यार लोक म्हणटा आबूज जाता बाबा कितें करपाचें हेजें. आनी तेणें हेल्थ मिनिस्टर आनी CMA लागीं मागला विदीन 24 hours आतां हे टेस्ट गोंया लोकांक टेस्टाचो रिजल्ट अवेलेबल करचो म्हूण. सो एनदर थिंग सर, आयज गोवा फॉरवर्डानूच प्रेस कॉन्फरन्स घेवन गव्हर्मेंटा लागीं मागला जे कॉलेजीचे भुरग्यांचे फीज आसता न्हू ते जाता जाल्यार तांकां इन्स्टॉलमेंट वायज टर्म हे प्रमाणे फारीक करपाक तांकां ऑपॉर्च्युनिटी दिवं. कित्याक तो म्हणटा पेरंट्साचें सिट्युएशन इज व्हेरी बॅड. दे कॅनॉट पे एक्झॅक्टली लायक 30,000 एट वन टायम. सो तांकां इन्स्टॉलमेंटान ते फारीक करपाक चान्स दिवचो. तशेंच तो म्हणटा कॉलेजीन जावं स्कुलांनी अननेसेसरी फीज भुरग्यां लागीं चार्ज करची न्हू. सर एनदर इशू कुंकोली एरियान जेन्ना आमी सांगलेले आयज थिंगा 71 केसीस आहा आनी 41 टेस्ट रिजल्ट्स पेंडींग आहा. आनीकूय टेस्ट करपाचे पूण आतां तेणी टेस्टिंग बंद केलें आनी टेस्टिंग केलें ना. सर थिंगा लोकांनी मागलेलें की कंटेनमेंट झोन करचो म्हूण. पूण अजून पासून सर साऊथ गोवा कलेक्टरान अजून कांय डिसिजन घेवना. जेन्ना आमी फालीं डॉक्टराक विचारलें ती म्हणटा आमी सगळे कलेक्टराक सांगला. सो कलेक्टर हॅज टू टेक अ डिसिजन. So there are also rumors that other workers who are working in other industries, they have also been. Hello. Yeah, go ahead, Savio. Yeah, they have also been tested positive. So थिंगा सर लोकांमध्ये फियर पडला जरी तर हे अशें जालें जाल्यार कोंकणी एरियान कितें जातलें? There are even rumors that some people are trying to file a PIL on the government that हे कित्याक अशें हे गव्हर्मेंट कोंकणी एरियान कित्याक नेग्लेक्ट करता काय म्हूण. सो तशेंच राया एरियान तर आमी पयल्यान तिका कंटेनमेंट झोन केला. पण आयज पासून सर तिंगा टेस्टिंग केलें ना. ते लोक म्हणटा बाबा आमकां कितें बेश्टें बंद करून दवरला, आमकां पॉझिटिव्ह आहा नेगेटिव्ह आहा आमकां सांगा, नाल्यार बाबा कितें आहा ते तुमी
एक्झॅक्टली इन्फॉर्म करायचं. तर थिंगा सर अजून टेस्टिंग केलं ना, तर तसे नावेली एक एक हे मेळ्ळा, एक पॉझिटिव्ह पेशंट मेळ्ळा. आणि इवन डॉक्टर्स ऑफ द अर्बन हेल्थ सेंटर जावं आमचे PHC तेय बी सर आपूच आमचे म्हणटा लोक चावी येता आनी आमकडेच दवरता, बाबा टेस्टिंग कित्याक करना तुमी, आमकां टेस्ट करपाक जाय, आमकां डावट आसा, ते टेस्टिंग करपाक रेडी ना. येस सर. ना, आणि आय थिंक दिस इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू की टेस्टिंग कमी केला. आम्ही परत परत ते सांगता, टेस्टिंग कमी केला म्हळ्यार सावयवन सांगला तशी भयानक गजाली चालल्या. राय कंटेनमेंट झोन केला, पण त्या कंटेनमेंट झोना भितर टेस्टिंगच केलं ना. सो कितले दीस कंटेनमेंट झोन दवरपाचो आणि त्या लोकांनी कितें करपाचें कंटेनमेंट झोना भितर रावन जर तांची टेस्टिंगच जायना जाल्यार. अशी वेगवेगळ्या जुवारी नगराचो इश्यू, जुवारी नगरा भितर लोकांचे ते जागे कंप्लीट करात, मांगोर हिलाचेर लोकांची इश्यू आगे कंप्लीट करात. विक्रम, व्हॉट इज द सीन टेस्टिंगाच्या बाबतींत जुवारी नगर, मांगोर हिल हांगा टेस्टिंग कंप्लीट तरी जाला काय? लोक अजून म्हणतात की बाबा एकदाचे आमकां टेस्ट करून सांगात कितें आनी मुक्त करावं हातूंतल्यान. जुवारी नगरान जालां कितें थंय तांचे 3 वॉर्ड जे आसात तांकां तांच्यांनी कंटेनमेंट झोन दवरला आनी तांकां सांगिल्लें की इमिजिएटली आमी टेस्ट करून तांकां इमिजिएटली जे कोण पॉझिटिव्ह आहा नेगेटिव्ह आहा करून फायंड आउट करतकर केस अंडर कंट्रोल येतकर तांकां मागीर ते मोकळे करतले. सद्या कितें जालां ते टेस्टिंग कंप्लीट जावंक ना, मास टेस्टिंग चालू ना आनी जे तांच्यांनी एक OPD दवरल्या, म्हणजे जे कोणाक बरो ना जावं कसले बारीक जे एलिमेंट आसा तांकां चॅक करपाक. समज सिम्पटम आता एक मनशाक आनी 6 महिने आयले ना तर ताची टेस्टिंगूच जावची ना आनी ताणें मागीर 6 महिने भितर रावचो पडटलो काय कितें? सपोज तो टेस्टिंग करपाक गेलो तर डॉक्टर सांगता तुका सिम्पटम येवंक ना आनी टेस्टिंग जरी करना आनी आमकां सिम्पटम जरी ना आनी आमकां जरी क्लॅरिटी जरी ना जाल्यार वॉट इज टू बी डन नेक्स्ट? म्हणजे हाजे फायनल रिजल्ट कितें आसतलो हे तांचे मेन कंटेन्शन. दुसरी गजाल ते म्हणटा सर की आता सपोज तुम्ही टेस्टिंग जरी करता आणि मास टेस्टिंग जरी केली आणि समज एक 100-200 लोक पॉझिटिव्ह आले त्यांचे कडेन वेदर दे हॅव दी कॅपॅसिटी टू टेक दिस 200 पीपल टू द कोविड सेंटर, वेदर दोज बेड्स आर अवेलेबल, म्हणून ताका लागून काय ते टेस्टिंग करिना आणि मे बी बिकॉज दॅट इज वन रिझन वाय दे मे बी मॅनिप्युलेटिंग विथ दी नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल, ताका लागून टेस्ट करना. होय एक प्रश्न तांच्यानी उबारलेलो आसा. ना विक्रम, व्हेरी व्हेरी करेक्ट. एक गजाल म्हाका परत परत सांगची दिसता, होम क्वॉरंटायनाचो पर्याय आमी सांगिल्लो करचो, तो सरकारान केला, पण तो करतना सरकाराची टेस्टिंग कॅपेबिलिटी तितली वयर वचपाक सो दॅट लोकांक इल्लो चड कॉन्फिडन्स येतलो की आमी घरांतल्यान भायर सरून आमी कितें तरी करपाक शकता. टेस्टिंग करून घेतल्यार आमकां घरा कडेन रावपाची, इफ यू आर असिम्प्टोमॅटीक, परवानगी मेळटली, कोविड सेंटरांत वचून न्हिदची पडची ना. ह्या कॉन्फिडन्सा लागून सरकाराची टेस्टिंग रॅम्प अप जावपाक जाय आशिल्लें. हांगा होम क्वॉरंटायनाचो पर्याय दितात, कोविड सेंटर भरलो म्हण, टेस्टिंग कमी करतात, कॅपॅसिटी ना म्हणून. सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉंग अप्रोच आणि जग ज्या दिशेन वतना ताच्या उलटी दिशेन आमी वतात आणि हातूंतल्यान कितें साध्य जातलें आनी परिस्थिती नियंत्रणाक येतली काय कितें, हो एक व्हडलो प्रश्न आसा. हांव महेशा म्हऱ्या वता परत. महेश आमकां फोनाचेर या विक्रम क्विकली या. सर मांगरान तांच्यांनी आयज एक डिसिजन घेतला की जरी सपोज 3rd सप्टेंबरान भितर महेश होल्ड ऑन या विक्रम गो अहेड. विदिन 2nd सप्टेंबरान भितर जरी 100% टेस्टिंग जायना जाल्यार आनी तो झोन जरी क्लियर जायना, फ्रॉम दी 3rd जे सगळे रहिवासी भितर आहा दे हॅव डिसायडेड टू गो ऑन एन इनडेफिनेट हंगर स्ट्रायक टील दे डाय. तांचें म्हणणें आसा की आमी मेल्यार चलता पूण आमी हांगा भितर रावपाचें ना, असो डिसिजन तांच्यांनी घेतलेलो आसा सध्या. थँक्स अ लॉट विक्रम. हांव महेशा म्हऱ्या वता. महेश फोनाचेर जॉइन जाता. महेश, तूं फिशरीसाचे अपडेट सांगतालो, कितें जालें फिशरीसाचे अपडेट? आयज न्ही फिशरीज डिपार्टमेंटाची सीएमा वांगडा मिटींग आशिल्ली, ताका फिलीप नेरी आणि फिशरीज डायरेक्टर सगळे जाण आशिल्ले. सो आतां कशें आता फिशिंग सीझन स्टार्ट जावपाचो आसा. सो जेन्ना फिशिंग सीझन स्टार्ट जाता तेन्ना भायले लेबर जे गोंया भायले लेबर जे आसतात ते येवपाचे आसतात. सो तांच्या खातीर तांकां SOP प्लस ते ट्रॉलरीचे सगळे वांगडाच आसतात. सो त्या खातीर कितले लोक आसूंक जाय, तेंची टेस्टिंग कशें जावंक जाय, त्या खातीर एक SOP थारावपाचो सरकाराचो एक विचार चल्ला. सेकंड थिंग, फिशरीज डिपार्टमेंटान अशें सांगलें सरकाराक की जितले जेटीज आहा तितल्याकूय जाग्यार तांकां पुलीस फोर्स दवरपाचो, म्हणजे पुलीस डिप्लॉयड करपाचे, जेणे करून ते SOP फॉलो करतात का ना त्या खातीर. नाल्यार कोण जर SOP फॉलो करना जाल्यार ते भानगडी जातले. तिसरी गजाल तेंच्यांनी आमी तांकां विचारली ती म्हणजे LED लायटिंग जे फिशिंग जाता तांचे कशें कितें काय म्हणून. सो तांच्यांनी म्हटलें की आतां ते एक न्यू टेक्नॉलॉजी अडॉप्ट करूंक सोदता, ते तांकां कळटलें की 12 नॉटिकल मायल्सा भायर जेन्ना फिशिंग जाता ते कशें कितें
कशें कितें रॅम्प अप करप तांचेर कसो लक्ष दवरप त्या खातीर ती न्यू टॅक्नॉलॉजी एडॉप्ट करतात. तिसरी गजाल आनी एक तेंच्यांनी आमकां एक सांगलें ती म्हणजे रजिस्ट्रेशन जे सगळे ट्रेडर्स जे कोण फीश ट्रेडिंगा आहा तितल्यांचे आनी प्लस जे कोण वेंडर जे फिशर वेंडर आसा इवन ते ट्रेडिशनल आमचे जे फिशरमॅन आहा जे नुस्तें विकतात तांच्या खातीर रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी केल्या म्हणून तांच्यांनी. आनी एक गजाल म्हणजे तांकां आनी क्वेश्चन आशिल्लो की नुस्त्याचो रेट वाडटा तांकां आतां कशें कितें. सो गव्हर्मेंट अशी पॉलिसी करूंक सोदता की ट्रॉलर जेन्ना येता जो 10% नुस्त्याचो भितरले 10% जो आसा तो तितले नुस्तें तांच्यांनी जे कोण ट्रेडर्स आसता रजिस्टर्ड जाल्लेले तांकां विकपाचें म्हणून असो एक तांचो हें चल्ला. दुसरी गजाल एक एज्युकेशन हाचेर सांगता तुमकां. आयच्यान काल जेन्ना 10वीचो रिजल्ट लागलो तेच्या उपरांत आतां थोडे आयच्या एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट जाल्या आयच्यानूच. सो थोडे लोकांनी फिजिकली वचून एडमिशन केल्या थोड्या लोकांनी ऑनलायन केल्या. पूण सांगपाचें म्हणजे हांगा डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशनान जसो कॉमन पोर्टल केल्लो तसो कॉमन पोर्टल हांगा एज्युकेशन डिपार्टमेंटान करूंक ना. म्हणजे सगळे जे एकाच लिंकाचेर सगळे हायर सेकंडरीचे वेबसायट्स मेळोंक जाय आशिल्ले ते ना. सो तांकां कशें सांगलां यू कॅन डू आयदर ऑफलायन एडमिशन म्हणजे शक्यच ना. आतां फॉर एक्झाम्पल आतां हेडगेवार हायर सेकंडरी आसा जावं पंचकृषी हायर सेकंडरी आसा तांचे ऑनलायन तेंचे पोर्टल आसा थंय भुरगीं ऑनलायन एडमिशन फॉर्म डावनलोड करूं शकतात एडमिशन करूं शकतात. पूण ज्या कॉलेजींचे कांयच ना आनी ज्या जाग्यार रेंज ना काय ना त्या जाग्यार भुरगीं फिजिकली वतात आनी एडमिशन करतात. सो जालां कशें की दे कॅन कॉल द म्हणजे ते भुरगीं स्कुलानूच अशी तयारी केली म्हणजे हायर सेकंडरीनी की तेंच्यांनी एक स्पेशल एक फोन नंबर दिला. त्या फोनाचेर भुरग्यांक सांगला की तुमकां जर कितें क्वेरी जाता एडमिशन करता जाल्यार तांच्यांनी फोन करचो आनी ताचेर ते एडमिशन करता. सपोज जालेंच ना जाल्यार तांच्यांनी त्या हायर सेकंडरीन वचचें आनी एडमिशन करचें. पूण तांकां बीन कशें सांगलां तुमी फोन करात आनी येयात म्हणून कित्याक सगळे जाण वांगडा देवं नाका मागीर तर गर्दी जातली. सो सोशल डिस्टन्सिंग मास्क हें ते सगळें तांच्यांनी फॉलो केला. बरोबर. आनी एक म्हणजे 6 तारीख सगळ्यांक मार्कशीट बोर्ड गोवा बोर्ड 6 तारखेच्यान तांकां मार्कशीट दितले. आतां जी एडमिशन जाता ती फक्त तांकां ती वेबसायट तेंच्या नेटार जे ऑनलायन आसा ताचेर जे नेटार काल रिजल्ट जे डिक्लेअर केला गव्हर्मेंटान जी मार्कशीट जी घातल्या ती तेंच्यांनी घेवन तेंच्यांनी ती एडमिशन करूं येता. प्लस पूण कशें आहा तांकां लिव्हिंग सर्टिफिकेटूय जाय पडटली. सो एनी हाव तांकां स्कुलांनी ना ते वचत पडटलें. सो 6 तारखेच्यान तांकां एक वेळ मार्कशीट मेळपाक स्टार्ट जातली. हेल्थाचेर सांगपाचें म्हटल्यार आयज पणजेन 3 केसी सापडल्या. एक केस फीश मार्केट आनी 2 केसी फीश मार्केटा सायडीक. सध्या कशें जाला सध्या फीश मार्केट म्हणटात तो पणजेचो हॉटस्पॉट जाल्लो आहा. थंय 14 केसी जाल्यात. पयलीं स्टार्टींग जेन्ना 2 केसी सापडले तेन्ना ती बिल्डींग सील करपाक आयिल्ली आनी ती सॅनिटायज केल्ली सीसीबी. तरी आसतना म्हाका दिसता आमी जेन्ना सीसीबी कडेन उलयतात अशें कळ्ळें की लोक थोडे एसओपी पाळिनात थोडे लोक अजून केअर घेनात म्हणून आतां केसीन तो थंय आतां ना म्हटल्यार 14 जाले केसी. 2 जाले 2 आतां 14 जाले. सो तो सध्या पणजेचो हॉटस्पॉट म्हणटा तो फीश मार्केट जाल्लो आसा. थँक्स अ लॉट महेश. हांव म्हापशां वतां श्याम सुंदर फडते म्हऱ्यान. श्याम कितें आहा म्हापशेची अपडेट? प्रमोद आयज एक डेथ जाल्या आनी ती डेथ अशी की तो वास्कोचो ओरिजिनल वास्को रावपी आनी तो ट्रिटमेंटाक लागून डायलिसीस घेतालो आनी ताका जीएमसीन वचपाक लागीं पडटलें म्हण तो उस्कय रावतालो आनी आयज तिची डेथ जाल्या आनी डेथ जाल्या उपरांत तो पॉझिटिव्ह जाला. दुसरी आतां म्हापशाचे पयले जाल्यार म्हापसा अर्बन हेल्थ सेंटराचे हितून अजून आयचे धरले जाल्यार 105 केसी जाल्ले आहात आनी आयज 10 केसी मेळ्ळ्यात. 10 केसींसून 7 करसवाडे हेच्या पयलींच एक करसवाडे मेळ्ळ्यो आनी ते पण आयज 7 मेळ्ळे. करसवाडे 2 पेड्यान आनी एक गणेशपुरी सायडीक. दुसरे शिवोले आयज कालूय कांय ना आयजूय कांय ना. कांदोले हेल्थ सेंटराच्या अंडर काल सांजचे 2 ते ट्युरिस्ट आसले ते दोग जाण म्हळ्यार एक कांदोळे आनी एक कलंगूट. दुसरे आयज कोलवाळे कांय ना. मागीर उस्कय जाले थँक्स अ लॉट श्याम. दुसरे आतां 3 दीस लॉकडावन केले फाटल्या दिसांनी आनी त्या लॉकडावनाचो कांयच फायदो जालो ना. आसा तशे लोक कशे परतून मार्केटान हेतून तेतून भोंवतीच आसतात. पूण म्हापशान दुसरे लोकांचो भंय जाला की डेलीच्या डेली केसी वाडत आसात. आतां म्हापशान उरयले 105 जाल्या आयज केसी. म्हणजे ते वास्को सारकी परिस्थिती परत म्हापशान जायत काय म्हणून लोकां मदीं भंय जाल्लो आहा.
ह्या कितें तरी उपाय करचो सरकारान अशे लोकांचे थँक्स अ लॉट. दुसरे या फट्टे क्विकली. दुसरे थिवेचे केसी मेळयले थंयसर थोड्यान ते टेस्ट केल्या बाकीचे कोण शेजारी बी ना दुकानां बी उक्ती घातल्या आनी बिंदास लोक म्हणटा तांकां तरी मातशें तेंच्यांनी कांयच ना जाल्यार घरा भायर तरी तेंच्यांनी सर्चर टेस्ट करूं किंवा ना करूं जेन्ना शेजाऱ्याक मेळटा तेन्ना परतून ते केसी वाडत रावंक शकता कित्याक सबंद पळयलें जाल्यार 20 केसी तरी थिवेन जाल्ले आहात लोकांचे म्हणणें त्या वाड्या वयल्यान तरी ती दुकानां बी उक्ती घालची आनी तेंच्यांनी घरान रावचे. थँक्स अ लॉट फट्टे. हांव विवेका मरे वता. विवेक डिस्कनेक्ट जाल्लो. विवेक गो अहेड. प्रमोद बरी गजाल हांव सांगपाक सोदतालो की फाटल्या फावटी जे 26 पोलीस एलोंग विथ पीआय तांकां म्हाका दिसता कोवीड जावन ते क्वॉरंटायन जाले म्हणल्यार कोवीड सेंटरान उरलेले त्यांची घर वापसी जावन आयज ते 26 जाण प्लस पीआय पोलीस स्टेशनार तेंचे आपली ड्युटी जॉईन जाल्ली आसा. दुसरी गजाल म्हणटा ती फार्मर्स शुगरकेन फॅक्टरी आणि सरकार यांच्या मदले कोडे केन्ना सुट्टले हें कळना. कारण प्रत्येक फावटी म्हाका दिसता फाटले वर्सभर जाले परत शेतकार हे रस्त्यार येयल्ले दिसता, उपोशणाक बसलेले दिसता. आयजूय तशेंच जालें की आयज सकाळी ते ठाम निर्णय केल्लो की जो पर्यंत सरकार आमकां आश्वासन दिता पण ती आश्वासन कसलीच पूर्ण जायना. ताका लागून आयज लेखी आश्वासन घेतलें आनी फाटले वर्सभराची तेंगेले 70% जे उसाचो दर उरला ते पयशे आमी घेतले कित्याक आतां चवथ पावली पयशे ना लोकां कडेन. लोकांनी रीण काडून उसाची हे केल्ली लागवड केल्ली. सो हे सगळें जालें करता करता उपोशणाक बसले बीन साखळी उपोशणाक बसले 12 जाली आनी ते उपरांत तांकां फोन येवपाक लागले आनी एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन तेंची मिटींग जाली आनी तेच परत एकदा रिपीट जालें की तांकां परत एकदा आश्वासन दिलां की येता चवथी पयलीं जे हार्वेस्टिंग जे आहा 600 रुपीज ते पयशे तांकां चवथी पयलीं तेंच्या अकाउंटाचेर येतले म्हणून. दुसरी गजाल प्रमोद तेंच्यांनी सुरवातीक सांगलें की सरकार म्हणटा 7 कोटी खर्च करून हे बांदता ते बांदता डेव्हलपमेंट करता म्हणून पण हे शेतकारांचे पयशे अजून तेंचे कडेन दिवपाक जायना. म्हळ्यार आतां म्हैसान जालें की गोविंद गावडे स्टेटमेंट केला की हे पयशे तांकां मेळटले म्हणून पण अजून पर्यंत म्हाका दिसता तांकां ठोस अशे एश्युरन्स दिवंक ना. पण तरी आसतना सरकार दितले ह्या हेजेर तेंच्यांनी आयज उपोशण तेंच्यांनी फाटी घेतलेले आसा आनी ते गेल्ले आसा घरा. थँक्स लॉट विवेक. हांव विनायक कामारा वता. दिवचल आनी साखळेची अपडेट घेवया. कितें विनायक तुमचे अपडेट? सर साखळे वाठारान म्हणजे साखळे मतदारसंघान एक सुर्ला डिग्नेश सुर्ला हांगासर एक पॉझिटिव्ह गावला पर्सन. दिवचले आणि मयाचे सगळे पयलींचे स्वॅब टेस्ट काडले ते नेगेटिव्ह आसा आणि दिवचले सर फाटल्या विकान म्हणजे सोमारा मंगळारा म्हणू शकता आमी फाटल्या विकान जे पोलीस स्टेशनचे कर्मचारी आणि एका शैक्षणिक संस्थेतली काही टीचर्स यांचे स्वॅब काढले ते सगळे निगेटिव्ह येयले सर. ही चडशी अपडेट. एक विचित्र गजाल ह्या दिसांनी घडली सर की मयडे हांगासरलो एक मनीस कदंब कर्मचारी अशें आयकोंक येता. तो मनीस स्वॅब काडलो आणि बिफोर द रिजल्ट कम ही केम टू बिचोली मुळगांव आणि मुळगांव येयल्या उपरांत मागीर तो रिजल्ट पॉझिटिव्ह येयलो आणि एम्बुलन्स ताका मुळगांव व्हरपाक गेली. तो मातसो बोवाळ जालो की मुळगांव पेशंट गावला बट जेन्ना सोर्सिसांक पासून कळ्ळें की तो म्हणालो की तो बिचोलचो पेशंट तो मयडाचो मनीस ताणें स्वॅब थंय काडून तो हांगा येयल्लो. म्हणजे एक प्रकारची सरी हलगर्जीपणा म्हणजे जे करूंक जायना ते लोक करतात सारखे. आणि सेकंडली सर दुसऱ्या सायडीन एक गजाल घडली की बिचोलेन एका वाड्यार एक पेशंट मेळ्ळा आणि थंयसरले जे काही भुरगे कामान कंपनीक वयता तांकां सर सांगला की जो पर्यंत तुमच्या वाड्या वयले टेस्टींचे रिजल्ट येना तर तुमी कामाक येवं नाकात किंवा तुमी कामाक जॉईन जावं नाकात. पण सर एज पर द न्यू SOP थंयसरले जे क्लोज कॉन्टॅक्ट आसा तेंचेच सॅम्पल्स काडल्या. ह्या बाकीच्यांचे सॅम्पल्स काडूंक ना आणि ते वाट पळयतात. म्हाका आयजूय कालूय त्यांनी म्हाका फोन करून विचारले की बाबा रिजल्ट्स केन्ना येतले. म्हणजे सर परिस्थिती अशी जाल्या की थोडे आसा जे हांगा कॅरूच घेना स्वताची खंयसरूय भोंवतात स्वॅब काडून आणि जे लोक कॅर घेता तांकां रिजल्ट सर खूब लेट मेळटा. सो त्यांनी करचें कितें ही मातशी विचित्र परिस्थिती आसा. एब्सोल्युटली. आय थिंक हे आमी परत म्हणत आसात. लास्ट हांव 70 वता. कित्याक कल्पेश 70ची अपडेट?
सर सत्तेचे अपडेट सांगपाची जाल्यार फाटल्या फावटायन 48 नंबर दिल्लो. अजून मेरेन रिकवरी काय ना, पूण आयज 4 केसीस वाडलेले आसात अँड डेट 4 केसीस आर फ्रॉम गोसावी वाड्या पर्ये झोन सील केल्लो आसा तो. सर आमीच म्हाका दिसता हे आमच्या अपडेट्सान 100 फावटी तरी सांगला आसतले, परतून परतून तीच गजाल रिपीट जाता की जेन्ना स्वॅप्स काडटा तेन्ना रिजल्ट ये मेरेन तरी तुमी भोंवनाकात. गोसावी वाड्या पर्याचे 4 केसीस मेळ्ळेले आसा, त्यांचे स्वॅप्स 22 तारखेक घेतलेले सर. आणि भितरलो एक सर एग्रीकल्चर ऑफिसर, ही इज वर्किंग एट वालपा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. तो सर 2 दीस पयलीं कामाक जॉईन जालो. रिजल्ट येवकूच नासलो पण कामाक जॉईन जालो आणि काल राती ताका रिजल्ट मेळ्ळो की यू आर पॉझिटिव्ह म्हणून. सो एग्रीकल्चर ऑफिसान अशें जालें की कितलेशेच लोक थंयसर आतां सध्या काजीची सबसिडीक लागून फॉर्मां दिवपाक वयता, बिलां सबमीट करपाक वयता, प्लस स्टाफूय आहा तेंचो. सो सगळो स्टाफ आयज दनपारां कोणे तरी तांकां अशें सांगलें की जीएमसीन टेस्टिंग केल्या उपरांत 2 वरांनी 3 वरांनी रिपोर्ट मेळटा खंय म्हणून. पण आयज ते सगळे स्टाफ गेले पणजे जीएमसीन, पण त्यांची टेस्टिंग थंय जावंक ना. तांकां सांगलें तुमी फाल्यां सकाळीं वचा आनी वाळपय चॅक करा म्हणून सांगलें तांकां. एग्रीकल्चर ऑफिसान हांव झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसरा कडेन पर्सनली फोन करून उलयलो. ताणें सांगलें की 2 दीस बंद घेवपाचें डिसिजन आमी घेता म्हणून. आनी थंयसर सगळें सॅनिटायज केल्लें आसा आनी बाकीचे सगळे अपडेट्स मेळटले. या थँक्स लॉट कल्पेश. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका दिसता प्रश्न तोच आसा की एक टेस्टिंग अजून जायना सारकें, वेळेर रिजल्ट येना, 7 दीस वतात रिजल्ट येवपाक, 8 दीस वतात आनी त्या 7 दिसां भितर जाणें टेस्ट केला तो जगभर भोंवता आनी तो जर फाल्यां पॉझिटिव्ह आयलो जाल्यार तो जगभर भोंविल्ले तांकांय तो रिस्क हें करता. एक गजाल जी सामकी इम्पॉर्टंट आसा ती म्हळ्यार लोकांनी स्वता सांबाळून घेवपाक जाय की तुमची टेस्ट जाली की क्वॉरंटायन रावपाक जाय. आनी दुसरी गजाल सरकारान खंय तरी टेस्टिंग कमी करपा वाट्याच्यो बॅकलॉग वाडटा म्हण टेस्टिंग कॅपॅसिटी वाडयात जाल्यार म्हाका दिसता गोंयकाराक आनी गोंयाक खूब फायदो जातलो. त्याच प्रमाणे जशें कुंकळ्ळेच्या बाबतींत सावयवन सांगलें की इतली केसी वाडल्यो तरीकय सरकार थंय कांयच करना, कंटेनमेंट झोन करना, बॅरिकेडिंग करना, कांयच जायना. ह्या दृश्टीनय काम जावपाक जाय. ज्या जाग्यार जशें आतां कल्पेशान सांगलें गोसावी वाड्यार 4 केसी मेळ्ळ्यो आनी थंय कंटेनमेंट झोन केलो आनी ती एरिया सील केली. पण कुंकळ्ळी दिसान दीस केसी वाडत आसात पण कांयच जायना. हे डबल स्टँडर्ड्स कित्याक? कारण जर आमी सायंटिफिकली प्रत्येक एरियेक जर अप्रोच करतात आनीक जर त्या प्रमाणे ते बॅरिकेडिंग किंवा कंटेनमेंट झोन किंवा मायक्रो कंटेनमेंट झोन करतात जाल्यार वेगवेगळ्या शारांनी हे वेगवेगळे स्टँडर्ड्स आमकां कित्याक दिश्टी पडटात हाजेरूय म्हाका दिसता गंभीरतायेन विचार जावपाची गरज आसा. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हजो वेळ सारको सोंपला. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. खंयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.